Yes, sir. Ready? Yes, sir. Yes, sir. गरज असली ती हिंगा सारखे टोटल ब्लॉकेज जातली. ट्रॅफिक यूज टू कम टू अ हॉल्ट आणि नाव इट इज मीन्स वन वे टू गो अदर वे टू कम फ्रॉम द अदर साइड. आणि आम्ही ती नॅरो लेन आहा ती 2 वे केली बिकॉज दिस वर्क वॉज गोइंग ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू कॉम्प्लिमेंट द नॅशनल हायवे एज वेल एज द रेल्वेज. बोथ ऑफ देम जॉईंटली हॅव डन दिस इन रिकॉर्ड टाइम. नॉर्मली असली ब्रिज करपाक खूप टाइम लागता. जशे माझी मागणी आशिल्ली की हांगा ट्रॅफिक ब्लॉक जावपा जायना बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दॅट यू डू द ब्रिज. आय एम कॉम्प्लिमेंटिंग देम दॅट दे डीड इट इन रिकॉर्ड टाइम. आणि आज आमकां हें उद्घाटन करपाक मेळटा. फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक वील बी देर एज यू नो फॉर द फ्युचर. हांगा नॅशनल हायवेचे आमचे बाब क्रिस्टोफर आसा, बाब अमोल आसा रेल्वेचे, ते तुमकां सांगतले क्रिस्टोफर की हांगा आमचे ब्रिज ऑलरेडी flyover sanction जाल्ले आसा. It was already going for tendering. It is some 480 crores. Yeah, 480 crores. But now it is going to cross 500 crores because we have asked for additional bypasses, 7 junction points where underpasses where traffic will flow freely for the people living in this area. म्हणजे कोणा त्रास जावपा नाही ना. आम्ही कित्याक मागला फ्लायओव्हर फाल्यां वेर्ना मुर्मुगांव पोर्ट जेन्ना फुल्ली युटिलायज जातलो and traffic will flow this way, locals should not suffer. Any development that you know that takes place, it should not be detrimental to local people. हे काळजी धरून लोकां आहात हिंगा रावता तांकां त्रास ना जावचे म्हूण हे आमी एडिशनल अंडरपास आमी प्रपोज केला. म्हणून DPR will come within detailed project report will come within a month, maximum 1 or 2 months, and after that it will straight away be tendered. So within 3 months, this work of almost 550 crores will be tendered. हे सगळ्यान एक व्हडलें काम आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब नितीन गडकरी आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर हायवेज एंड नॅशनल हायवेज एंड रोड्स. तेणे हे आमकां काम करून दिल्लें आसा. हे खूब कठीण काम. म्हाका दिसना खंयचो मिनिस्टर हे भाशेन इतले आमकां पयशे सँक्शन करता, आमी मागतात ते दिता म्हणून गोंय इतलो सुदार येयला. आमचे आतां डिसेंबर म्हणल्यार जुवारी ब्रिजूय आमची इनॉग्रेट जावपाची आसा. तेजे फुडें अटल सेतू ब्रिजूय तेणें खूब मदत केला. रस्त्याचे रुंदीकरण जे आमकां सगळे कडेन दिसता थँक्स टू नितीन गडकरी. तेका लागून इतलो आमचो डेव्हलपमेंट हांगा गोंयांत जाला. आज हो ब्रिजूय आमचो लास्टा इट हॅज एटेंड फिनॅलिटी. लोकांक हे यूज करपाक मेळटले आणि फुडारा हिंगा हांवें सांगलां तशें फ्लायओव्हरूय येतले. सो फ्लाय केलां तें आमचे ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोविन गुडिनो. आय मीन आज जे जालां इट इज अ वर्क ऑफ रेल्वेज. पूण हे सगळें जे जालां आनी हो जो कन्विनियंट प्रोसेस पळय जाला इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन गुडिनो. आनी वास्को साकवाल एरिया आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर प्लस वास्को MLA राजी सरकार इवन बोथ ऑफ देम दे टेक प्रॉपर केअर की बाबा आमी रेल्वे जेन्ना काम करता तेन्ना लोकांक त्रास जावचे न्ही. प्लस लोकांक कसो डेव्हलपमेंटल वर्क्स पळय आसा इन एंड अराउंड द एरिया ते लोकांक कशें करून दिवचे. फॉर एक्झाम्पल आतां शांतीनगर ब्रिज आसा तो 1 वे आसा आनी तो लोकांक थंय 2 गाडयो बरोबर पास जायना. म्हणून आमकां मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रपोज केलें की तुमी तो आमकां ब्रिज वाडोवन दिया. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव ड्रीव अ प्लॅन and we have got the estimate sanctioned from railways. आता तो जो शांतीनगर जो ब्रिज आसतलो तो डबल लेन जातलो. म्हणजे असो करून डेव्हलपमेंट जो आसा तो एज पर पिपल्स नीड आमकां मिनिस्टर्स किंवा MLAs रिक्वेस्ट करता. आणि स्पेशली मिनिस्टर मोविन गुडिनो हांच्यांनी आमकां दे हॅव टेकन इन टू कन्सिडरेशन की बाबा वेर एवर द रेल्वे वर्क इज डन दे डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल नॉट अगेन्स्ट द पीपल. आणि एनी bridges of such kind, bridges म्हणा under bridges, over bridges are only for the convenience of the people. And I think it's a great honor that the leader like him, he thinks about people this way. And we are railways are always ready to do the work proposed by the minister and MLAs or as per the need of the people. जो leader लोकांचे अशें बरें चिंतता की we say thank you to him. आणि ताणें आमकां प्रत्येक स्टेपाक ताणें आमकां
he has helped us to get the files clear or to get the estimate section done. So railways are very thankful to Honorable Minister Shri Mauvin. जे आहले लास्ट 6-7 महिने आमी पयल्या पळय वन वे ट्रॅफिक हांगा जाम जातलो पळय नियर विशाल मेगा मार्ट. आज हांव थँक्यू म्हणटा हांकां रेल्वे अथॉरिटीज अँड हायवे अथॉरिटीज ज्यांच्यांनी हो काम बेगीनचे बेगीन करून आज सराच्या हातीन आमी इनॉग्रेशन केला. हे काम केन्ना बेगीन जाता जेन्ना रेग्युलर फॉलोअप जेन्ना सपोर्ट मेळटा पळय मनशाक तेन्ना काम बेगीन जाता. आनी सगळ्यांचो चड श्रेय आज जो बेगीन जाला पळय काम आमचो मोविन सराक. हांव हो इनॉग्रेशन पळय आमकां संवय जाल्ली हांव म्हणटा बारीक काम कित्याक आमकां व्हडले व्हडले कामाची हे संवय जाल्ली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. एवरी म्हयन्या 2 म्हयने आमी पळयता एवरी इनॉग्रेशन जायत आसता. जॉगर पार्क म्हणून ग्रीड सेपरेटर और सेकंड फेज ऑफ जॉगर्स पार्क नाव गोईंग ऑन तेजो इनॉग्रेशन जातलो. STP प्लांट येता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येता. सो दाबोलीम इज कॉन्स्टिट्युएन्सी इज यूज ऑफ डेव्हलपमेंट यूज जाल्ले आमी डेव्हलपमेंटाचे हे बाबतीन बिकॉज आमकां जो MLA आनी जो मिनिस्टर गावला पळय ही इज कंटिन्युअस प्रोसेस मीन्स इतलो डायनेमीक आहा ही इज नॉट सिटींग ताका फूल दाबोलीम डेव्हलप जाल्ली जाय. तो आमचे फाटीन लागता. पंचायताक कितें जाय तुमकां हांव आसा एज अ मिनिस्टर तुमी फक्त प्रपोजल धाडा. काल सुद्दां आमी मिटींग घेवन 2-3 प्रपोजल धाडले पळय रोखडो एक्शन जालो. फ्रॉम टुरिझम डिपार्टमेंट लोक गेले आनी सँक्शन जालो. तशेंच हांव रेल्वे अथॉरिटीक थँक्यू म्हणटा की आमचो एक रोडाचो प्रॉब्लम आशिल्लो सो तेंच्यांनी मनार घेवन सरान सांगलें तांकां इन्स्पेक्शन जालें 1-2दा आनी तोय रोड आमचो कंप्लीट जाता विच वॉज पेंडींग फॉर लास्ट 25 years. सो अशे बारीक बारीक व्हडले कामां मीन्स ऑल द वर्क्स आर बीन डन इन दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड थँक्स अ लॉट टू आवर मोविन सर बिकॉज तो इतलो डायनेमीक आहा पळय ते आमकां सांगपाक पडना ऑटोमॅटिकली ते काम जाता. Going on. Initially, we were supposed to tender a work from here up to Queenie Nagar, a flyover, massive flyover. But then what has happened is, at Queenie Nagar afterwards it would come at grade level, that is at road level, and there would be lot of complications there. So, like in Hyderabad or other cities or in Bangalore, we have proposed a flyover right up to Verna junction, so that the local traffic will be seamless and free.